हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी कितें करुया हे पळया मोठी सुंगटां आसा ही हांवें क्लीन करून दवरल्या आनी वयलो असो हे आसता पळय तेंचो दोर तो बीन काडपाचो आनी क्लीन करपाचो अशें चीर मारपाचें एका पळय आनी ही आतां हांवें धुवन बीन दवरल्या आनी आतां ती न्ही सुंगटां आमी मोठी आसा ती कितें करुया बऱ्या पैकी ग्रीन मसालो लावन फ्राय करुया रवा फ्राय करुया ताका लागून साहित्य कितें जाय तर हे पळया ह्यो ग्रीन चिली घेतल्या आमची हिरव्यो मिरच्यो 5 घेतल्या तुमकां आनीक एक्स्ट्रा जाय जर घेतल्यार जाता हे आलें लसूण ही घेतल्या आमटाण आनी तुमकां जर आतां आमटाण नाका जो अर्दो लिंबू घालपाचो हळद मीठ हे मिरी पावडर ना जर एक 7 नाजाल्यार 8 नाजाल्यार 10 मिरयां घाला 10च्या वयर घालूं नाका हे पळय इतले हांकां आनी हो आसा कोरिएंडर पावडर म्हणजे सुके कोथमिरीचो पावडर आनी ही आसा 5 हिपय लवंगां 6 आसा लवंगां तिखी आसा आनी हे घेतला शहाजिरे हो चमचो आसा तो पाव चमचो सुमार घेतला आनी मेन हातून कितें जाणा तर हे पळया ओली कोथंबीर धुवन दवरल्या आनी हो आसा पुदिना थोडोच घातला आनी थोडोच घालप तो भितर आतां तुमकां समजा पुदिना नाका जर ना घातल्यार जाता घातलो की मातसो वास बरो येता पुदिना तिखी शहाजिरे घातले की ना टेस्ट बरी येता आतां आमी कितें करुया हें आसा पळय सगळें तेचें आमी वांटण करुया ओली कोथंबीर पुदिना आनी हे सगळे मसाले घेतल्या पळय सगळे ते हांव आतां तुमकां ग्रायंड करून एका सुंगटांक लावन दाखयता पळया हो आतां वाटलेलो मसालो हातून घातलो आनी हे आतां एक चमचो हे पळय पीठ घातले तांदळाचें आनी हे आतां सगळें मिक्स करुया अशें आनी ही 15 मिनटां सुंगटां अशीच दवरुया आनी मागीर भाजूया म्हणजे कितें जातलें मसालो ताका बरो लागतलो 15 मिनटां दवरा नाजाल्यार अर्दे वर दवरा हे पळय आतां ही अशीच दवरुया आनी मागीर भाजूया हे पळय आतां हेका न्ही सारकी 20 मिनटां जाली मॅरिनेट करून दवरल्यार आनी आतां आमी कितें करुया हेंका हे पळय रवो घेतला तातून घालून बरो तेंकां रवो लावया हे पळय अशें आनी तव्यार सोडुयात आनी तेल तापला ते तव्या वयल्या हे पळय आतां हांवें परती न्ही आनी अशीच आतां ही बरी भाजूया आनी एका मिडियम गॅस दवरपाचो खूबय बारीक दवरपाचो ना कित्याक जाणा सुंगटां रोखडी भाजता न्ही ताका लागून आतां अशी सुंगटां हांव न्ही आतां सगळीं तुमकां भाजून दाखयता पळया आतां तुमकां हे सर्व केला हांवें आनी ही तव्यार भाजलेली सुंगटां ग्रीन वांटण केल्लें म्हणजे मिरची बीन ग्रीन घालून आनी ही आसा पळय ही मुद्दाम हांवें न्ही ही तुमकां दाखोवंक ना पण ही पळया ही आसा पळय ती हांवें डीप फ्राय केल्या म्हणजे कायलेन तेल घेतलें आनी 4च कायलेन घातली आनी बाकीची हांवें सगळीं न्ही तव्यार भाजली कायलेनूय भाजलेली पळया काय बरी सुंदर जाल्या पळया कुरकुरीत सारकी तुमकां जाय जर कायलेन भाजा फक्त रवो लायलो की ना ही सुंगटां आसा तेका अशें मातशें प्रेस करा आनी मागीर ती तेलान सोडा बरी जाता ही पळया आनी कोणाक आतां डीप फ्राय नाका तेंच्यांनी अशी शॅलो फ्राय करून खाया आनी इतलो मसालो टेस्टीक जाल्यार मुद्दाम आतां न्ही तुमकां हांव एक बरो गूड न्यूज सांगता म्हाका न्ही पीन कोड युट्यूबरा कडल्यान आयला आनी 1 मेक आयलो म्हाका तुमकां सांगपाक टायम मेळूंक ना तशेंच न्ही आनीक एक गूड न्यूज बरो सांगता आनी म्हणजे तुमचे कडेन हांव शेअर करता तो म्हजो पर्सनल म्हजे चली न्हू 10th स्टँडर्डाक आसली तिका न्ही 91% मार्क्स मेळ्ळे आनी टॉपरान आयली ती
आणि हांव हॅपी आसा. आणि आतां तुमकां सांगलें कित्याक जाणा हांवें खूब दीस जाले रेसिपी करूंक ना, म्हाका टायमूच मेळना जालो. आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, बरो लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. आणि सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा, बेल वाजया, कॉमेंट्स बरे दिया. आणि हांव तुमकां आतां म्हजे तुमी व्हिडिओ पळयता, बरे बरे कॉमेंट्स धाडटा म्हणून मना पासून सांगता थँक्यू आणि देव बरें करूं.